नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एक खाशेली कार्यावळ, एक इनिशिएटीव बाय प्रुडंट इन कन्वर्सेशन विथ यूथ. कारण आमचे आदले प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम हांच्यांनी म्हटलेलें आसा की यूथ आर द फ्युचर ऑफ दीस नेशन. येस, आनी आमचे युथां कडेन प्रत्येक लिडरान मेळप किंवा तांचे कडेन वार्तालाप करप भरपूर गरजेचें आसा आणि त्या खातीरूच ही एक स्पेशल कार्यावळ आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. आनी आयच्या ह्या पयल्या एपिसोडान आमच्या वांगडा एक अशे व्यक्ती आसा जांकां पुराय गोंय एक मास लिडर, एक यूथ लिडर म्हणून वळखता. अँड खुबशे यूथ तांचे कडेन वयता आपली समस्या किंवा बाकीचे सगळे कामां खातीर. अँड ते अशा एका भागाचे MLA आसा जे गोंयचो एक सुंदर भाग म्हणपाक शकता. आनी सगळ्यांत चड ट्युरिस्ट ज्या भागान येता ते म्हळ्यार कलंगूट हांगासरले MLA, मिनिस्टर फॉर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, RDA मिनिस्टर अँड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर मायकल लोबो सर आमच्या बरोबर आसा. सो सगळ्यात पयलीं हांव सुरवात करपाक सोदता आनी अशा तरेची एक इनिशिएटीव सर जी आमी पयल्या फावट ह्या चॅनलाचेर आमच्या सुरू करतात. अँड एक गरज आसा युथां कडेन कन्वर्सेशन करपाची, एक गरज आसा युथांक फुडें हाडपाची, एक गरज आसा युथांक सपोर्ट करपाची. कशा तरेन पळयता आयज जे गोंयचे यूथ आसा तांकां तुमी कशा तरेन पळयता सर? सी आयज म्हाका दिसता गोंयान जे यूथ आहा तेंचे इन देयर यूथ डेज दे आर इन द स्कूल, हायर सेकंडरी, कॉलेज, तेंचे एक्टिविटी वेगवेगळे आसता. आनी मोदेकात ते स्टार्ट करता चिंतपाक की आपूण फुडें वचून कोण जातलो. समटायम्स दे ड्रीम that I will be a very successful businessman, a police officer, I will be a sportsman, I want to be a good footballer, I want to be a cricketer. It's not only their passion, but they want to make that as a career and as a future. पण सदांच जे यूथ चिंता भुरगो आसतना ते 100% त्या डायरेक्शनान पावतलो म्हणून अशें खंयसरूच ना. Even if he works very hard, sometimes you go, sometimes you have to change your path. And युथा कडेन आमी जेन्ना पळयता तेन्ना युथाचे एक्सपेक्टेशन्स खूब आसता. when they are coming up in life, they want good infrastructure in the schools, good infrastructure in the higher secondary. The expectations are very high. In the house also they want good infrastructure. तेंचेकडे बेसिक वस्तू आसपाक जाय, पेरंट्सांनी प्रोवायड करपाक जाय. तेचे भायर जेन्ना यूथ कॉलेज सेक्शन कंप्लीट करून भायर सरता, डिग्री घेवन भायर सरता, तो चिंता की आपल्याक आतां जॉब खंय मेळटलो. जो मनीस चिंता की आपूण बिझनस ओपन करचो ना, आय विल नॉट क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर मी एंड अदर्स, ही विल वॉन्ट टू वर्क समवेअर. आनी तो काम सोदपाक लागता. आनी काम सोदतना म्हाका दिसता ते वेगवेगळे तांकां डिफिकल्टीज येता. वेगवेगळे तांकां दिसता की आपूण इतलो शिकला आनी आपल्याक आतां जॉब मेवला, तेजी सॅलरी 8,000, तेजी सॅलरी 7,000, आपल्याक स्टायपनाचेर दवरला. आय एम स्टील नॉट बींग टोल्ड दॅट आय एम कन्फर्म्ड. आय एम बींग टोल्ड दॅट यू आर हियर for 3 month trial and we'll pay you some stipend for the first 3 months. Then the stipend increases for the next 3 months. So म्हणजे 6 महिने स्टायपनाचेर उरता भुरगो, 8,000, 7,000, 6,000. And the employer wants him to learn the job. Though you have a degree, you don't know what is the practical job. So yes, सगळे म्हाका दिसता युथाचे एक्सपेक्टेशन आसता की आपल्याक जॉब immediately when I get graduated or after 12th standard, if I have done some course, जाल्यार आपल्याक immediately बरो प्लेसमेंट मेळपाक जाय, बरे जॉब मेळपाक जाय, तितून बरी सॅलरी आसपाक जाय, आपल्याक immediately बायक घेवपाक तो लोन मेळपाक जाय और कार घेवपाक तो लोन मेळपाक जाय. So all these are the dreams of a youth who want to work and who want to establish their own business. Establish their own business is a very very tedious long procedure. जो ज्या दिसासून जो स्टार्ट करतलो तेका सपोर्ट फ्रॉम फॅमिली, सपोर्ट फ्रॉम बँक्स, सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, वेल विशर्स, रिलेटिव्स, आनी तो धाकटुले जे बिझनस स्टार्ट करता तो व्हडले कशे जातले तेचेर तो चिंतून फुडें पावल मारीत आसता. केन्नाय तूं सक्सेसफूल जाता
केन्ना अनसक्सेसफूल जाता. अनसक्सेसफूल जालो जाल्यार तुवें सोडूंक उपकारना तें, तुवें फुडें व्हरपाक जाय तें. Success will come. It will take some time. For me, it took around, I think, 9 long years to come to start with the success. तेन्ना म्हणसर we were struggling. सो पयली मेहनत घेवपाक जाय, हार्डवर्क हे पयली सदांच आसता. That is in the mind of the youth. When a youth starts his school, high secondary, college, or he starts after 12th standard, he does some course, whether it is computer related, whether it is pastry, bakery, आणि खूप भाशेचे आहा. Whether you want to be a chef, you go in IHM, or you go in hotel management असो, आणि कसलो कोर्स असो, आणि कितें असो, वेगवेगळे कोर्स आहा, मेकॅनिकल आहा, इलेक्ट्रिकल्स आहा. सो आफ्टर दॅट वेदर ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट इज ओन बिझनेस ऑर ही वॉन्ट सम एम्प्लॉयमेंट. बरोबर. थोडे जाण चिंता की आपण बोटीर वयतलो, थोडे जाण चिंता आपण दुबय वयतलो. So these are all the expectations of the youth or dreams of the youth at that very young age of 14, 15, 16, and by the time they reach 18, 19, they know what they have to do. सारकें. आयची ही कार्यावळ खूप खास आसा आनी एका कारणां खातीर. कारण आयज जेन्ना आमी ही कार्यावळ करता, आमच्या वांगडा कांय यूथ जॉयन जाले, लायव्ह क्वेश्चन्स विचारतले. एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा तांच्या खातीर की एक तुमच्या मनांतले जे क्वेश्चन्स आसात ते मिनिस्टर आमच्या बरोबर आसा, तुमी विचारपाक शकता. आनी अशा तरेचे प्रोग्राम फर्स्ट टायम गोवन TV चॅनलाचेर तुमकां पळोवपाक मेळटा. सर, क्वेश्चनाचेर येता, बट आमी म्हळें की युथांक ऑपॉर्च्युनिटीज किंवा तांकां हार्डवर्क करपाची गरज आसा. सद्या गव्हर्मेंटान कितें ऑपॉर्च्युनिटीज हाडलेली आसा, कितें आसा मनान, किंवा इन फ्युचर कितें ऑपॉर्च्युनिटीज आसा युथांक खातीर? See, education for all, ह्या सगळे सरकाराचे एक धोरण आहा. They are giving education for all. So it is basically free education. पण खाली तू जेन्ना हायर सेकंडरीन पावलो तेन्ना तुका ते फीज बीन हे ते भरचे पडटा. और तू इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल विच यू आर गोईंग at a very young age, whether your parents can afford to put you in that particular school, a private school. So when I'm talking about higher education, so ye sagle education ditana thoda some parents can afford, some cannot afford. So practically once you come out from there, what are the opportunities? आता गव्हर्मेंटान कितें केल्लें आहा? गव्हर्मेंटान वेगवेगळे स्वतेर हे केल्ले आहा, म्हणजे कोर्सीस केल्ले आहा. यू वॉन्ट टू गो, यू गो टू इंस्टेड ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, आतां सांगलें तुका, यू गो फॉर टेक्निकल कोर्सीस. वेन यू से टेक्निकल कोर्सीस, you can be a diesel mechanic, you can be you can go for different types of mechanical jobs. Somebody wants education in Agnel टेक्निकल फील्ड or anything. In Agnel Ashraman to was थिंगा कितलेच भशेचे टेक्निकल कोर्सेस आहा. You want to be an engineer, you have to go for that degree course. So you want to be some other, कोण म्हणटा आपण नर्स जावंक सोदता, चेडोय म्हणटा आपण नर्सिंग शिकोवंक सोदता. So they are, this thing is degree of 4 years. So they have to go for that degree. We have Nirmala Institute, we have so many other institutes in the state of Goa where our youth can go over there and get that qualification and start working for some institution or for some government. But to tell you, we are still Goa government or so many other म्हणजे आमचो BJP गव्हर्मेंट असो, काँग्रेस असो, आदी जितके सरकार आहा, जे एक्सपेक्टेशन आमचे युथाचे आहा, इतले मोठ्या प्रमाणात तेंचे एक्सपेक्टेशन आसता, तशे सॅलरीज गोंयान अजून पासून त्या लेवलाचेर पावंक ना. We have still not reached to those salaries what they used to get in Mumbai, Bangalore, Pune, Delhi, metropolitan जे cities आहा, तिंगा जे salaries मेवता. आमी IT आमी खूप फाटी उरले. IT जे गोंयकार वचोन दुसरे स्टेटीन शिकता, आमचे youth दुसरे स्टेटीन वचोन शिकता, ते काम तिंगाच कोत्ता. बरोबर. So all those jobs which has to be actually would have been filled in Goa is not getting filled in Goa. All those creamy layer jobs which are there in the state of Goa, आमी पळयता की भायले लोक येता, outside the stateातले लोक येता आणि ते हिंगासोर येवन ते जॉब करता. Like general manager of a hotel, like a GM of a pharmaceutical company. Very rare you will see a Goan working in that position. A pharmaceutical engineer,
These days you will see few of our engineers there. Otherwise, mostly are outsiders. The reason So, reason mostly is like when our Goans want to do something, आमचे खंय तरी खूब भाशेनी आडकोडी आहा. Parents don't want the student to go out of the state and study. They don't want to send them to Pune, Mumbai, Bangalore, or any other state. So they want them to study here only, most of them. Very few parents will send their children abroad to study. Very few. Who can afford only can send. Hinga anek problem ha. Who can afford can send. So yes, सगळे जे गॅप्स हा हे जे सगळे येदे व्हडले म्हाका दिसता आडकोडी हा. फायनली वेन इट कम्स टू फायनान्स थोडे जाण फाटी उरता. हे सगळे आडकोड येता मदेगात. हे आमी हाऊ वी आर गोइंग टू ओवरकम दीस गॅप, हाऊ वी आर गोइंग टू हेल्प दी स्टुडंट्स. आमचे कडेन वेगवेगळे कोर्सीस गोंयान आहा. त्यो कोर्सीस ना जे थोडे जांक जाय पळय त्यो. थोडे जाणांक ज्यो कोर्सीस जाय त्यो ना, ते आमी करपाची प्रयत्न करपाक जाय. तेचे भायर जे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आमी म्हणटा त्यो गोंयान कितल्यो इंडस्ट्री येवं, फार्मा इंडस्ट्री येवं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री येवं, आनी कसली इंडस्ट्री येवं, त्या हितून आमकां कितले जॉब्स मेळटले गोंयकारांक. जो तर आयज गोंयकार एक शिकला, तो खंय तरी फार्मा शिकला, तो खंय तरी इंजिनियरींग शिकला, आमच्या गोंयान शिकला, गोंया भायर वचून शिकला आनी हिंगा येवन काम करूंक सोदता. आमच्या गोंयकारांक कितले जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटले इन आवर ओन स्टेट, हे अजुनूय डेफिनेशन सारकें ना. इंडस्ट्रियल एस्टेट्स म्हणटा म्हणजे जे कोण इंडस्ट्रीज घालूंक येता ते म्हणटा वी वील गीव जॉब्स. बट आमकां अशें 100% अशी पर्सेंटेज थारायल्ली ना की उमकी पर्सेंटेज गोंयकारांक मेळपाक जाय आनी उमकी पर्सेंटेज भायल्यांक मेळपाक जाय. गोंया भायले आय एम नॉट डिफरन्शिएटिंग Goans and non-Goans. I am still trying to see that आमची स्टेट इंडस्ट्रियल एस्टेट आमचे वॉटर इलेक्ट्रिसिटी सगळे आमी गव्हर्नमेंट प्रोवाइड करता. नो डाउट दे आर पेइंग फॉर इट. बट वेन वी हॅव गिवन यू अ प्लेस टू सेट अप अ बिझनेस इन द स्टेट ऑफ गोवा, देर शुड बी सम पर्सेंटेज डिराइव्ड दॅट ओके यू से 55% फॉर गोवन बट रिझर्व विथ दॅट 45% you bring outside. Even the creamy layer of the management staff who are there, like purchase manager, production manager, general manager, all those positions, some percentage should come for our Goans. Mostly when I go to any pharmaceutical or electronic or any industry in the state of Goa, we don't find in top of the layers, in top of the positions, our Goans, we don't find them. So we always see somebody coming from Delhi, somebody coming from Mumbai, somebody coming from Bangalore. I am not against our Indians, but I am also worried about our Goans. Exactly. How are we going to give them that opportunity over there? पण खूपशे जण सांगता की आम्ही 70% आमच्याकडे गोयकार असतले किंवा रिजनल असतले, पण ते करता काय ना हो एक मोठा ना. ते पोवपाक आमच्याकडे मेकॅनिझम ना. आणि ते जेन्ना आमी GIDC म्हणटा, गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, येदे व्हडलें आसता आनी तितून कितलेशेच ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आसता. तेंचो म्हाका दिसता एक तितून जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता तितून एक डायरेक्टर असो आसपाक जाय who is a ex-employee of that GIDC or who has got knowledge of industrial estates, knowledge of industry. असलो एक मनीस आसपाक जाय आनी तेजे कडेन तो सगळो डेटा आसपाक जाय. And in the office of GIDC, there has to be a mechanism in place where they monitor each and every industry. How many Goans have you employed? How many Goans have you employed? And what are the opportunities for them to grow in your industry? आपल्या इंडस्ट्रीन ग्रो करपाक. आतां हांव एग्जांपल दिता तुका. आमचे कडेन 3-4 हॉटेलां आहा. All the general managers of my hotels and all those staff who are managerial staff of our hotel are all Goans. ह्या हांवें रूल घातल्या आमचे हितून. अशी सरकार रूल घालूंक शकता काय फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, फॉर आवर यूथ? हेचेर प्रश्न आहा. आनी हे जर तर आमी करूंक पावले जाल्यार आमचे भुरगे जे आयज वचोन खंय तरी पुणे काम करूंक सोदता, बेंगलोर काम करूंक सोदता, दिल्लीक काम करूंक सोदता, हरियाणा, कॅलकटा, चंदीगड,
ते स्टेटीनी वचून काम करूंक सोदता ओ दुबाय वचून काम करूंक सोदता कुवेट वचून काम करूंक ते आमचे इंडस्ट्रियल एस्टेटीन काम करूंक पावतले ऑन दॅट पोझिशन बिकॉज दॅट पर्सन इज अ प्रोडक्शन मॅनेजर इन कुवेट. Supposing my friend is a production manager in Kuwait, he is young, he is 28 or 29 years old in a factory. So that position if he can get in Goa, why he will go there to work? बरोबर. सारखे. So this is what we have to do. And when we are in government, we are duty bound to give this justice to our Goan youth who are working very hard, studying very hard. They are getting the degree. They are getting 90%, they are getting 85%, they are getting 92%. But difficult to get a job in the state of Goa. बरोबर. सारखे. सर हे जालं जॉबांचेर आनी खूब बरो तुमचो एक व्यू आसा जो म्हाका दिसता सगळ्यांच्या मनांनी हेच आसतली गोष्ट. बट आजकाल आनी एक ट्रेंड पळयला सर आमी यूथ पॉलिटिक्सान येवपाक सोदता आनी बरी गोष्ट कारण यूथ जेन्ना पॉलिटिक्सान कितें तरी चेंजीस घडटा चेंजीस जावपाची शक्यता आसता. बट तुमी ह्या गोष्टीक कशें पळयता कारण खुबशे जाण फक्त सोशल मिडियाचेर आपूण क्रांतिकारी म्हणटा इन रियल लायफ खुबशे कमी दिश्टी पडटा. सी म्हाजो एकूच एडवायस आहा युथाक जर युथ सोशल वर्कान आसा सोशल वर्क तेणी करूंकूच जाय फ्रॉम द टायम दे आर बॉर्न इन दीस वर्ल्ड when they are just growing up after crossing 10 years. First they have to start social work in their house. Gar nitaw करप. सारकी. ऑड जॉब्स करूंक लायले म्हणटा थोडे यूथ. आपल्या आवयन आपल्याक सारून मारूंक लायली. आपल्या आवयन आपल्याक कपां धुवपाक लायली. बश्यो धुवपाक लायल्यो. तांकां दिसता ते ऑड जॉब्स म्हणून. These are not odd jobs. These are the jobs of your own house. You have to do it. बरोबर. सगळे क्लिननेस करूंक लायले. गार्डन मातशे सारखे करूंक लायले. Garden साफ करूंक लायले. These are not odd jobs. So that youth have to start working in their own house. Then the youth at the age of 13, 14 can help the neighbors. Then the youth of 13, 14, 15, 16 can start doing social work within their ward by organizing a camp of cleaning the ward. जितको कोयर भायर पडला चॉकलेटी खावन कोणे कितें उडयल्या चॉकलेटीची पॅकेटां उडयल्या हे उडयला कोणे बियर पिवन बॉटल उडयल्या थिंगा रोडाच्या सायडीक ह्यो सगल्यो क्लीन करूंक जाता यूथ एकठांय जावन. बरोबर. त्या वाड्या वयले यूथ एकठांय जाले ते क्लिननेस ड्रायव्ह केलो एक ट्री प्लांटेशन केले. ह्या दिसांनी ट्री प्लांटेशनाचो प्रोग्राम करूंक जाता. भरपूर झाडां लावपाक जाता. खूब झाडां ह्या सायक्लोनान पडलेली आहा. ह्याच युथान एक ग्रूप करूंक जाता आनी आय विल प्लांट अ ट्री प्रोग्राम करूंक जाता. The youth can come together, they can do a Facebook, WhatsApp group and they can all join over there and एक दीस हो एक प्रोग्राम करूंक जाता. पूण सर एक गोष्ट आमी पळयतात की चडशे जाण फक्त सोशल मिडियाचेरूच आसता. म्हाका ही एकदां खटकता. हांव कितें म्हणटा प्रॅक्टिकली सोशल मिडियार राव आनी तूं ग्रावंडार यो आनी काम कर. ती झाडां हाड तूं आयडेंटिफाय कर कोण झाडां दितलो पंचायत दितली काय फॉरेस्ट दितले. झाडां हाड आनी सगल्यांक सांग आमी आयज 100 कावते लावया म्हणून 50 कावते लावया रोडाचे सायडीक अशें फाटी पयलेच फाटी लायल्ले बरे ते सारके स्ट्रेट रोडाचे सायडीक कावते लावया सारके. हे काम जर तर ते करीत प्रॅक्टिकली जाल्यार यूथ ही हॅज टेकन अ स्टेप टुवर्ड्स सोशल वर्क. देन यू कॅन टेक अप सोशल इश्यूज. बरोबर. देन यू जॉइन पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स इज लास्ट. आमी पयले सोशल वर्क केले फ्रॉम द एज ऑफ 12 and we joined politics at the age of 26, 27. So you have to have so much of time to do so much of social work that you are noticed and seen by the people that you are not doing it only on social media but you are practically on the ground. तू practically groundaचेर आसा सारके. आयडेंटिफाय कर ह्या दिसांनी कितके लोकांक त्रास जाल्या पळय ते कोरोनान. आयडेंटिफाय आयज युथान आयडेंटिफाय करूंक जाय की उमक्या घरांतलो मनीस मेला तेका भुरगीं आहा तेका त्रास आहा. तुमी सगळे जाण जर तर चड काडप ना. तुमचे पॉकेट मनी एकटो जर तर तूं 20-20 रुपयात काडले आनी 10 युथान काडले जाल्यार 200 रुपयाचो इल्लोसो तेका ती गरीब आहा जाल्यार इतलोसो 200 रुपयाचें मार्केटिंग करून तेणी व्हरोन तेच्या घरान दिवंक जाता 10 युथान. इट मेक्स अ बिग डिफरन्स. ती खोशी जातली तेची आवय जे भुरग्याची तेजे फ्रेंडाची आवय की आमकां आमचो
आमचो घोव भायर पडलो, आमचो डॅडी भायर पडलो, पूण आमचे शेजाऱ्याचे यूथ जे आहा, आमचे वाड्यातले यूथ आहा, तेंच्यांनी आपले पॉकेट मनी काडले 20-20 रुपया आनी 10 जाणांनी ओ 12 जाणांनी 240 रुपयाचो बाजार हाडून दिलो आमकां. साकर हाडली, दाळ हाडली, एक पॅकेट ऑयल हाडलें आनी आमच्या घरान ते सगळे घेवन येयले आनी आमची खबर घेतली की तुमी कशी आहा, आमी येयल्या तुजी खबर घेवपाक. आमी सोशल मिडियाचेरूच उलयना, आमी प्रॅक्टिकली हीच बाजार घेवन तुमकां येयला, आमकां काळजी आहा तुमची. सारकें. हें काम युथान आयज करपाक जाय. म्हाका दिसता ही आयडिया सगळ्यांनी सध्या यूज करपाक जाय आनी तुमी स्वता भायर सरून काम करपाची गरज आसा. जर कोणाकूय पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट आसा, सोशल वर्कान जर इंट्रस्ट आसा जाल्यार. सर आनीकूय क्वेश्चन आसा, बट सध्या आमचे जे यूथ आसा तांच्यांनी कांय क्वेश्चन्स आमकां धाडलेले आसा. माझो जो प्रश्न आसा तो गार्बेजीचो आसा आनी आतां पळोवपाक गेल्यार आमच्या गोंयान हो गार्बेजीचो इश्यू जो आसा तो खूब वाडत आसा आनी वयता थंय आमकां रस्त्यार, बिचांचेर वा खंयचे आमचे जे पब्लीक सुवात्यो आसात तेजेर आमकां वयता थंयसर गार्बेज पातळळी दिसता आनी ह्या गार्बेजीक लागून खुबशीं दुयेंसां बी जातात. वयता थंयसर पळोवंक गेल्यार आमकां खूब गार्बेजी खातीर खूब दुयेंसां जातात आनी ज्या मेरेन ही गार्बेज जी आसा ती क्लियर जावची ना आनी ज्या मेरेन आमचें गोंय हें टोटली गार्बेज फ्री जावचें ना त्या मेरेन ही दुयेंसांय वयची ना. सो आमकां जाणा जावपाक जाय तुज्या कडल्यान की आमचें गोंय केन्ना टोटली गार्बेज फ्री जातलें आनी केन्ना आमकां आमचे जे पब्लीक सुवात्यो रस्ते बी सगळे आसा ते केन्ना आमकां नितळ आनी साफ पळोवपाक गावतले. म्हाका दिसता तुमी गार्बेज जो प्रश्न आहा तो हाताळपाचो खूब प्रयत्नय करतात, बट जो क्वेश्चन बरो आसा की खुबसो अजुनूय कचरो रस्त्या सायडीकूय दिश्टी पडटा आनी तुमी वेस्ट मॅनेजमेंट हे जे मिनिस्ट्री तुमचे कडेन आसा कशें पळयता तुमी ह्या क्वेश्चना कडेन? सी, जेन्ना GWMC आमी फॉर्म केली, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, हांव 2012 आमदार जालो तेन्ना वी स्टार्टेड द प्रोसिजर टू सेट अप solid waste management plant in the state of Goa. Our ex-chief minister, Shri Manohar Parrikar, he helped me in a very, very big way. I identified the land and gave him in Kalangut. And the garbage treatment plant जो आमी थिंगा set up केला, थिंगा आयज 27 panchayats plus CCP, Corporation of City of Panjim, वो सगळो वेस्ट थिंगा हाडटा, वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट 27 पंचायत्स प्लस अदर पंचायत्स ऑफ गोवा वे वी हॅव बेलिंग स्टेशन्स अक्रॉस गोवा, वेदर इट इज इन वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट, वेदर इट इज एल्सवेर. सो ड्राय वेस्टूय कलेक्ट जाता. एक टायमार सगळो वेस्ट पातळलेलो आसलो. आयज 27 पंचायतीन तुका वेस्ट दिसचो ना. चुकोन कोण हाडून आपली पोटली उडयता ताका फायन पडपाक जाय. फायन घातल्या शिवाय मनीसूय सजमना. बरोबर. कलांगुटान वेस्ट मोठ्या प्रमाणात लोक उडयताले. आमी रेस्टॉरंटांक फायन घालपाक लागले. जेन्ना फायन पडली तेन्ना रेस्टॉरंटां खंय तरी जाग्यार येयली आनी पंचायती कडेन वेस्ट दिवपाक लागले. अंजुना एक टायमार खूब कचरो दिसतालो आमकां. आयज अंजुनाची पंचायत इज द क्लिनस्ट पंचायत इन द स्टेट ऑफ गोवा म्हणून तांकां एवॉर्ड मेळिल्लो आहा. आतां हे कित्याक जालें? कित्याक ते लोक सगळे क्लीन दवरूंक सोदता आपलो वाठार, आपलो कंपाउंड, आपले घर, पूण ते वेस्ट काडून खंय तरी रोडार उडयताले. पूण आतां पंचायत कलेक्ट करता, पंचायत हाडटा आनी आमकां दिता आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाक. सो slowly all these 27 panchayats we have seen that the waste is being collected in a scientific manner and is being treated in a scientific manner. सारको segregated waste आमी कलेक्ट करता, ड्राय वेस्ट सेपरेट, वेट वेस्ट सेपरेट. वो प्लांट जो आमचो आहा 250 टन्स आमकां वेस्ट एवरीडे येता थिंगा ह्या आमच्या प्लांटार. सेम प्लांट आमी साऊथ गोवा घालता, काकोरा. सो नाव एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आहा, जो थिंगा सरलो आमदार, तो डिसायड करतलो कितले पंचायतींचो वेस्ट तो थिंगा घेतलो आनी ट्रीट करतलो. देट ही वील डिसायड. आनी तसलोच प्लांट बांयगिणी येता आनीक. आनी तेजे उपरांत वेस्ट टू एनर्जी येता. वेस्ट टू एनर्जीनसून जितके आमचे RDF आहा, प्लास्टीक आसूं, कपडे आसूं, शूज आसूं, बॅग्स आसूं, हे सगळे थिंगा वयतले आनी तेजी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जातली. वील इन्सनरेट इट एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. आतां मेडिकल वेस्टाचो भरपूर बाबाव जालो फाटल्या दिसांनी GMCन. तुमी काडलेले तो इश्यू, बरो व्हडलो इश्यू.
आमचो बायोमेडिकल प्लांट वो कुंडई इंडस्ट्रियल एस्टेटीन ऑलमोस्ट रेडी जाला. इन द नेक्स्ट 1 or 2 months वी विल स्टार्ट ऑपरेटिंग इट. सो हे सगळी प्रक्रिया आमी कामाक लायिल्ली आहा. हे जेन्ना 2 प्लांट रेडी जातले, साऊथ गोवाचो आता नोव्हेंबरान रेडी जातलो म्हणून आमी सांगला. नोव्हेंबर 30th पासून. आता मातशें काम ताजे डिले जाले. सप्टेंबर ऑक्टोबर फर्स्टार रेडी जावपाक आसलो तो आमी आनीक 1 म्हयनो फुडें वयतलो बिकॉज ऑफ द लॉकडावन, बिकॉज ऑफ दीस पॅन्डेमीक मातशें डिले जातले. सो नोव्हेंबर 1st week, 2nd week, 3rd week पासून चालू जालो जाल्यार साऊथ गोवाचो वेस्ट will be tackled in a very big way, especially that belt. Kurchare constituency, Sange, Kepe, Kankon, all these areas, the waste will be collected and brought over there. So earlier what it was, from 2002 to 2012, what was the scene? And from 12 to even 14, what was the scene? Today, we are far better, we are much better. We are looking at cleaner Goa. हांव मानता म्हापसा, मडगांव जिंगा गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना, आनीक दुसरे भागान कितकेशेच भागान जे गार्बेज कलेक्शन तेंचे कडेन जागो ना ट्रीट करपाक वेस्ट. हिंगा भरपूर वेस्ट लोक हाडून उडयता, रोडाच्या सायडीक उडयता, हिप्स जाता. ब्लॅक स्पॉट्स म्हणटा ते करूंक दिवंक पारना. हायकोर्ट केम व्हेरी स्ट्रॉंगली ऑन दीस ब्लॅक स्पॉट्स. People coming and dumping garbage on the roadside, next to the bus stand, next to the some primary health center, next to some police station, फाटल्यान police स्टेशनाच्या फाटल्यान. सो कोणाची नदर ना थिंगा काडलो आनी हीप तयार करपाक लागले. सो हे जावंक पारना म्हणून सगळ्यांनी कलेक्टिवली काम करपाची गरज आहा. When I say collective work, first the individual has to say I will not litter the waste. Then comes the panchayat member, then comes the corporator, then councillor, then comes the chairperson, sarpanch, zilla panchayat member, MLA. Everybody is responsible for this. And if you want to see the clean Goa, म्हणजे हे 2 प्लांट पहिले जावपाची गरज आहा. म्हणजे आमचो प्लांट जाल्लो आहा, साऊथ गोवा जावपाची गरज आहा. Beaches are clean today, especially all these beach which I am talking about, North Goa coastal belt, is only for one reason, that this waste is coming in the garbage treatment plant. आयज पावस पयलोच पडलो तेन्ना भरपूर नल्लांसून कचरो गेलो आनी बिचार पावलो. आनी भरपूर न्यूजपेपराचेर येयले, हेचेर येयले, सोशल मिडियाचेर येयले, इतलो कचरो वयर येयलो. हो कोणें उडयल्लो कचरो? आमीच लोकांनी उडयल्लो नल्लान, शेतांनी, भाटांनी. पावसा बरोबर तो गेलो इथून रिवलेट टू मेन रिवर टू सी. सो आणि एक क्वेश्चन आसलो सर हाजेरूच म्हाका की पंचायत जे आसा तांच्यांनी आपापले एरियेन डस्टबीन वेवस्था सारकी करप भरपूर गरजेची आसा. बिकॉज आमी एकदा म्हणटात की कचरो उडयतात, काडटात. ना, डस्टबीन म्हणटा पळय ते आमी पयले कांदोली कलांगूट विलेजीन घालपाचो प्रयत्न केलो. डस्टबिनांनी कितें करता लोक, हाडटा वाड्या वयलोय लोक उडयता आनी शेजारचे विलेजींतले लोक येता आनी थिंगा उडोवपाक लागता. सो डस्टबीन इज नॉट द सोल्युशन. डस्टबिनान तुका हाडून कोण सुंगटाची बोडकाय उडयता, वास मारतलो 1 वरा भितर, नुस्त्याची बोडकाय उडयता, सेग्रिगेट करिना सारके केन्ना ना. सो डस्टबीन म्हणटा पळय तो सिस्टम हाऊस टू हाऊस कलेक्शन सिस्टम आसपाची गरज आहा. आमी कलंगुटान हे एक्सपेरिमेंट करून पळयलां. पार्रा विलेज, Kandoli village, all these villages are doing house to house collection. Same way in Anjuna, same way in other villages. So we have to go for house to house collection of garbage. And when you do house to house collection, you are getting dry waste separately, wet waste separately. बरोबर. So we'll go to the next question. अनेक क्वेश्चन आयला आमच्याकडे. राजू हळदणकर. माझो क्वेश्चन आसलो की जॉब्स गोंयकारा खातीर रिजर्व करून दवरचे ह्याच्या खातीर तुमचे कितें म्हणणें आहा? आनी दुसरें म्हणटा ते जे आयज आमचे गोंयचे यूथ आसा तेंच्या खातीर आनीक जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आनीक जॉब क्रिएट तुमी कशें करतले? आमी हेचेर येदो इनडायरेक्टली उलयतना हें सांगलेलें आहा. पूण आय स्ट्रॉंगली बिलीव दॅट वी नीड टू कम आउट विथ अ mechanism where or order from government
ऑर फ्रॉम द लेजिस्लेचर जे असेंब्लीने हेचेर भासाभास करून एक जॉब रिजर्वेशन फॉर गोवन्स within the state of Goa in any industry, any pharma industry, any electronic industry, any type of industry, कसली इंडस्ट्री असो ती हितून जॉब रिजर्वेशन हॉटेल इंडस्ट्री असो आनी कसले फॉर गोवन्स कितले पर्सेंटेज पळय ते हे इम्पॉर्टंट आहा. म्हाका दिसता हे लेजिस्लेशन जो तर येत जाल्यार हे सोल्युशन मोठ्या प्रमाणान येतले. सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लम जो आतां बाब राजू हळदणकर उलयता तेजेर येतले. आणि आय एनकरेज आवर लोकल्स दॅट दे शूड कम अप विथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस. हांव बागा टील शिंकेरी मारपरा नागवा पार्रा हांकां परतून परतून हांव एनकरेज करता युथाक की तुमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जाया, सेल्फ एम्प्लॉयड जाया. वेदर यू गो इन फॉर अ rent a car, whether you go in for a small shop, whether you go in for a omelette पाव पासून इकपाक चिकनाचो शाकोती आसूं, ग्रॉसरी शॉप आसूं, आनी कितें आसूं, वेजिटेबल होलसेल आसूं. सो ऑल दोज थिंग्स दे आवर लोकल्स शूड कम इन टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मोड. बरोबर बरोबर सर. म्हाका Self employment is the best way where you can get self employed and you can give jobs to others. Ata when we talk about jobs to others, like if you create one small little place, a small little restaurant or coffee shop, you will work and you will employ at least 4 to 5 people, because it will start in the morning at 8 o'clock and wind up at 10 o'clock at night. So till then you require workers, till then you require people in the kitchen. So all these people you can employ आमचे गोंयकार. आनी ह्या कॉफी शॉपान जो तर बरे बिझनस तुका जावपाक जाय जाल्यार गोवन फ्लेवर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमचे गोंयकार काम करीत थिंगा उलयत, ट्युरिस्टांक एक्सप्लेन करीत, आमची गोंयची शाकोती थिंगा दीत, आमचे गोंयचे थिंगासर सगळे वस्तू जो तर आमी विकपाक लागले, whether it is anything related to our Goan food, Traditional cuisine, food also. सुंगटाची कोडी आसूं, फिश करी रायस आसूं, वेजिटेबल थाली आसूं, म्हणजे म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणान चलतले, बरें चलतले आनी हितून आमचे गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट मेळटले. सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वेर एंटरप्रेन्योर कॅन क्रिएट जॉब्स 5 to 10 जॉब्स and he can give it to our Goans. बरोबर. सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आमच्या वांगडा सनी आसा. सनी, माझो एक सर क्वेश्चन आसलो तुमकां, जी लास्ट वर्सा COVID-19 जे ह्या वर्सा आतां केसीस जाल्यो सर, जावन आख्ख्या सेकंड वेव येवन आख्ख्या होल गोंयभर तशेंच आख्ख्या गांवांनी इतल्यो डेथ जाल्यो, जावं ते डेथ जावंक नाका म्हणून कितें सर तुमचो विचार आसलो सर हेका लागून? तुमी एक कितें See, COVID-19 second wave came all of a sudden आणि कोणाचीच तशी डायरेक्ट तयारी नासली. आणि जेन्ना आमकां दिसलें महाराष्ट्रान कर्नाटकान केसीस वाडपाक लागल्यो, आमी सांगलें की गोंयान लॉकडावन करुया, कर्फ्यू घालुया, कितें घालुया. आणि आमी कलंगूट आनी कांदोली आनी आरपरा नागवा पार्रा आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉज द फर्स्ट टू गो फॉर अ कर्फ्यू, गो फॉर अ लॉकडावन फ्रॉम मॉर्निंग टील इवनिंग, म्हणजे अप टू 12 o'clock एसेन्शियल्स ओपन आनी तेजे उपरांत मागीर सगळें बंद. एसेन्शियल म्हणजे सुपर मार्केट, ग्रॉसरी, वेजिटेबल हें तें सगळें तेच ओपन, बाकीचे बंद. म्हाका दिसता कितकेशेच जाण आमकां सोडून गेले ह्या कोविडच्या हेका, तेंकां मरण आयलें. क्लोज वन्स लायक नियर एंड डियर वन्स, आमचे फ्रेंड आसूं, तेंचे पेरंट्स आसूं, तेंचे भाव आसूं, भयणी आसूं, हे एफेक्ट जाल्यो. वेगवेगळे भशेनी लोक एफेक्ट जाल्ले आहा. लोक आमकां सोडूनय गेल्ले आहा. तेंचे घरांतलो जो एक वचोन काम करून तेंचे पोट भरतालो तो सोडून गेल्लो आहा. द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फॅमिली हॅव लेफ्ट द फॅमिली एंड गॉन, म्हणजे तो हे संवसार सोडून गेलो. आतां तेंचे फॅमिलीचे कशें कितें, हे सगळे प्रश्न आमचे कडेन आहा. सो COVID-19
has म्हाका उतरां येना ते सांगपाक कितलो आमकां त्रास जाला पळय एक्झॅक्टली म्हाका दिसता आनी चिंतना अशी कितकेशेच जाण जे आमकां सोडून गेल्यात तेंचें चित्र म्हाज्या दोळ्यां कडेन येता. हांव पर्सनली तेंचो सारको क्लोज फॅमिलीचो फ्रेंड अशे आमचे वांगडी म्हाजेकून 4 वर्सां व्हडले 5 वर्सां व्हडले हे असले यूथ दादले काजार जाल्ले भुरगीं धाकटीं आहा हेंकां हे संवसार सोडून गेले. म्हणजे हेंकां खंय तरी कोविडानसून भायर सरोंक जावंक ना जालें. तयारी आमची नासली. वी हॅव टू एग्री टू दॅट. म्हणजे इतले केशी जाल्यो, डॉक्टर कमी पडले, नर्सी कमी पडले, बेडी कमी पडले, ऑक्सिजन कमी पडले, सिलिंडर कमी पडले. कोणेच चिंतूंक नासलें की आमकां त्या टायमार ऑक्सिजन जाय पडटलें म्हणून इतले मोठ्या प्रमाणांत. बापसानी तुवें प्रश्न केला तो खूब म्हत्वाचो आहा. ताका आन्सर दिवपाक इतलो म्हणजे कितें आमी तयारी केल्ल्यो आनी अशें कित्याक जालें हें हांव तुका कांयच सांगूंक शकना. तुवें पळयलां आसतलें येदे व्हडले महामारीन आमी आसले फुडें. आमी हेल्प करपाक सगल्यांक आमी प्रयत्न केलो, एम्बुलन्स घातल्यो, बेडी मेळपाक जाय म्हणून गोवा मेडिकल कॉलेजींनी फोन मारलो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी फोन मारलो, लोकांक व्हरून पावयले हाडले, वॅक्सिनेशन सेंटर्स घातले, तेजे उपरांत टेस्टिंग सेंटर्स घातले. खूब आमकां आमचे कडेन जे शक्य आसलें तितलें आमी केल्लें आहा. पूण खुबशे जाण आमचे फ्रेंड आमचे फ्रेंडाचे बापूय आवय आमकां ह्या संवसारांतसून सोडून गेले. हांव तेचे वयर आनी कांयच उलयना. पूण फुडें थर्ड वेव म्हणटा आमी आनी कितें आहा म्हणटा हेका तयारी करून दवरपाची आयज गरज आहा. वॅक्सिनेशन इज द की. सगल्यांनी इंजेक्शन घेवप हें इम्पॉर्टंट आहा. म्हाका दिसता सनीक आतांचो आन्सर मेळ्ळो आसतलो. आनीक 2-3 क्वेश्चन घेता हांव हाजे फुडें. आय विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आमचे बरोबर आसा तवरा लुईस. After having worked for 2 terms as the MLA of the Kalangut constituency, you have proved yourself as an approachable and dynamic leader who gets things done. Are you looking beyond Kalangut, and what are your future plans for Goa and its youth? Likewise, I said about the youth, there are youth have got unlimited aspirations, and it is good that they have to aspire higher and higher. About looking beyond Kalangut, yes, I am looking beyond Kalangut. We have to get good leaders elected. And when we talk about good leaders, we have to have leaders who will work tirelessly for our youth, for the elders, for their constituency, for the development of sports grounds, indoor stadiums, education, and finally job opportunities. And to identify this type of people, we have to have youth participation. Like you want to groom a good leader in a neighboring constituency, the youth are the main. Like youth have to say that this is a good person, who will look after us, who will look after our constituency, who can change our constituency, who can give the basic infrastructure in our constituency. When we talk about, we point out that there is a dump of garbage which is happening every day from this time to this time, but nobody clears it. But they come after 1 week and clear, the municipality or the panchayat. If you get a good dynamic leader, a good panchayat member or a councillor or a MLA, he will see that that particular black spot is being cleared within no time. Every day on that particular place we will plant some trees and make a green patch over there so that people don't dump their waste over there. We will see that somebody will go in their house and collect the waste in people's houses. So these are the things what we have to do.
We have to bring in proper, we have to have proper footpaths for the students to go up to the college and come back up to the bus stand. We have to have good bus stands. We have to have basic infrastructure, like these days it's raining heavily. We have to have proper drainage system for water to go. All these things are possible if we have a good leader. And I think in the near future, definitely we will get good leaders. And I will look beyond Kalangut. And if the people of Kalangut and Kandolim, Arparanagu and Para are strongly with me, I will have enough time to go in other constituencies, help good leaders to come up to win the election, and whatever are the dreams of the youth, whatever are the dreams of the people of that particular constituency, I will see that particular MLA fulfills them. स्वप्नाक सगळे जाण पळयता पूण खऱ्यांनी करून दाखोवपाची गरज हा ग्राउंडार येवन म्हणजे यू हॅव टू कम ऑन द ग्राउंड यू हॅव टू कम आउट ऑफ युअर हाऊस यू हॅव टू कम आउट ऑफ युअर ऑफिस अँड वर्क and that love and passion has to be there within that person to work for others. And if that love and passion is there with that person, definitely whatever the expectation of the people of that constituency is there, it can come into reality. People will see things happening. People will see things changing. And definitely people for the coming elections are going to give the vote to the right candidate. They will not go on any other thing. Vote for the right candidate who will definitely do something for them. It's not that you are elected today and after 3 years you are saying, no, I will do this work in the next term. You have 5 years to do. And in these 5 years, you have to perform. And if you don't perform, people will send you home. This should be people's decision, and this should be the decision of the person who is trying to contest. And people should vote for that person who is capable of doing work. It's just not that he is good person, he smiles at everyone, he will not like he will do this, he will do that. It's not about talking, it's about performance, whether he will do or not. म्हाका दिसता सर तुमी जो हिंट दिला तो म्हाका दिसता सगळ्यांकडे पावला आसतलो अँड बियॉन्ड युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा आसतना येस सगळ्यांक जाय की तुमी गायड केल्ले बाकीच्या लिडर्सांकूय तुमी का एज अ मास लिडर म्हणून पळयतात तुम्ही आता सांगले की बियॉन्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी तुम्ही पळयतात तर तुमचे बाकीचे जे लिडर्स आसा किंवा बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्धा तुमचे तुम्ही विचार करतात सीएम पद केन्ना तरी तुमचे कडेन आमकां पळोवपाक मेळटलें किंवा इत्सा आसा That depends on the political party. आता भारतीय जनता पार्टीन आमच्याच भाशेचो एकलो यूथ यंग डायनॅमीक पर्सन तेका चीफ मिनिस्टर केलो तेणें चिंतूंक नासतलें पयलीं की आपूण मुख्यमंत्री गोंयचो जातलो म्हणून कित्याक आमचो चीफ मिनिस्टरियल कॅन्डिडेट पयलीं बाई आहलो मनोहर पर्रीकर तेजे उपरांत लक्ष्मीकांत पार्सेकर जालो बिकॉज ही वेंट टू दिल्ली ते उपरांत परतून बाई जालो मनोहर पर्रीकर पण तेका कॅन्सर जावन तो हो संवसार सोडून वयतलो म्हणून कोणें चिंतूंक ना तितून आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताक खंय तरी एक ऑपॉर्च्युनिटी मेवली टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा सो अशी ऑपॉर्च्युनिटी कोणाकूय मेळोंक शकता आणि आमकां जो तर केन्ना मेवली जाल्यार आमी घेतले आनी डेफिनेटली वी वील वर्क फॉर द पीपल इट्स नॉट दॅट वेन यू गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा यू हॅव टू परफॉर्म लायक हांव तुका एग्जाम्पल दिता हांव जेन्ना वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री हांवें सांगली फॉर्म कर म्हणून त्या मिनिस्ट्रीन हांवें जस्टीस दिलो आय एम नॉट प्रेजिंग माय सेल्फ आय सॉ दॅट द प्लांट सालिगांव प्लांट अपग्रेडेशन करपाक जाय आसलें तें आमी स्टार्ट केलें आमी काकोरा प्लांट जे आमी वर्क ऑर्डर दिवंक जाय आसली जे टेंडर फ्लोट करूंक जाय आसलो वर्क ऑर्डर दिवंक जाय आसली सगळी प्रक्रिया कंप्लीट करूंक जाय आसली तो आमी कंप्लीट करून दिली आनी इन माय टेन्युअर द वर्क इज कंप्लीटेड अराउंड 60%. आतां अजून पासून उरलेलें काम आनी 30% सोंपतलें आमी इनॉग्रेशन करतले. म्हाका दिसता तुमी सांगले त्या हिसपान की
खंयचेय जर पद मेळटा जाल्यार ते आमी ताचो न्याय दिवप जस्टीस न्याय आणि दिवप RDA आणि IN जी कामां आतां कामाक लायल्या आदी RDA म्हणजे कितें करताले ते चक्का टायल्स घालून उडयताले जोमणीक गटर बांदताले हांवें म्हटलें तसली कामां घेवप ना कामां घेताले बरें एक डिसेंट हॉल घे कम्युनिटी सेंटर घे बायलां खातीर एक धाकटुले हॉल बांद जिंगा ती येवन आपले वस्तू करून ती इकूंक शकता बरोबर सेल्फ वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थिंगा येवन तूं तयार कर तुजे वस्तू आनी खंयच्या शॉपार व्हरोन इक वा बाजारान व्हरोन इक सो असली आमी प्रकल्प करपाची गरज आहा असली कामां करपाची गरज आहा आमी पळयता वेगवेगळे विलेजींनी क्रिमेटोरियम्स आसता आनी क्रिमेटोरियम थोडे अशे निग्लेक्टेड आसता हांवें डिसिजन घेतलें की सगल्यो ह्यो क्रिमेटोरियम बऱ्यो करच्यो जेन्ना लोक वयता फायनल रायट्साक निमणो जागो तो आमचो आनी निमण्या जाग्याचेर जेन्ना पावता फॅमिली मेंबर ताका व्हरता ते खंयचे खंय आसत जाल्यार फिलींग पासून बरें येना की बाबा आमी हाडून एका कसल्या जाग्यार म्हणून क्रिमेट करता तो जागो बरो आसचो निवळ आसचो चकाचक ताका टायल्स आसचे ताका बरो पेंट मारलेलो आसचो तेजी शेड बरी आसची हे आमी डिसिजन घेतलें की आहा तितले क्रिमेटोरियम अपग्रेड करपाचे खंयची स्कुलांक जर तर कंपाउंड घालूंक जाय ती घालपाची बरी कामां कितली आहा तितली आमी करया क्लब्स बांदया कसले क्लब्स स्पोर्ट्स क्लब्सान भितर जीम हे ते सगळी प्रक्रिया करूया ग्राउंड बांदया फुटबॉल ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड तेजो बारीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय जाल्यार तो करून दिवया आमी एग्जाम्पल दिता तुमी मांद्रे वचून आमी एक स्कुलाक एक हॉल बांदला वचून मुद्दाम पळोवपाचें मांद्र्या आमी एक बरें स्कुलाक हॉल बांदला ते वचून पळोवपाचें तशी आमी कितलीशींच आनीक हॉलां बांदल्या धाकटी धाकटी मांद्रे व्हडलें बांदलां सो असलें काम जर तर आमी करीत जाल्यार ताका म्हणटा यू हॅव गिवन जस्टीस टू द वर्क वॉट वॉज एंट्रस्टेड टू यू द RDA डिपार्टमेंट वेस्ट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट जे आमकां दिले तितून आमी ही कामां करून दाखयली बरोबर म्हाका दिसता खूब बऱ्यो गोश्टी सरान सांगल्या सर पूण आयज काल आमी पळयतना यूथ जे म्हणटा ते तितले फुडें सरून काम करता आसतना म्हणजे कशें आसा एकदां आमी खुबशें करपाचें आसता मनान आमकां पूण एकदां बॅकअप मेळना ऑर आमी खुबशे पयले एजिटेशन जाताले खूब पयलींच्या काळान जेन्ना एजिटेशन यूथ फुडें सरताले आयज यूथ फुडें सरना तशें एजिटेशन जावं किंवा कितें जर वायट घडटा जाल्यार ते फुडें दाखोवपा खातीर किंवा फुडें सरपा खातीर कितें मिसींग आसा कशें दिसता सर तुमकां म्हाका अशें दिसता की यूथ जो आमचो गोंयचो आहा हो एग्रेसीव ना आनी एक बरी गजाल ती आमी दुसरे स्टेटींनी पळयता अशे यूथ थोडे आसता एग्रेसीव आसता ते झगडी मारूंक वयता आनी कितें करूं जाय आमचो यूथ शांतपणीन आयकता आनी फुडें सरता आनी कामूय करता अशें न्हू की फाटीं आहा स्पोर्ट्सान आसूं एड्युकेशनान आसूं आमचो यूथ सदांच फुडें आसता आनी डेफिनेटली फॉर सोशल वर्क एंड फॉर पॉलिटिकल फील्ड यूथ वील प्ले अ व्हेरी बीग रोल हांव आयजूच सांगता तुका येता त्या इलेक्शनाक यूथ वील प्ले अ व्हेरी बीग रोल आमचो गोंयचो यूथ वील डिसायड वेदर मायकल लोबो आयज जर आमदार आहा तो फुडें आमदार आसतलो वा ना दीस वील डिसायडींग फॅक्टर वील बी यूथ वील डिसायड दॅट मायकल लोबो आयज सरकारान ना फुडल्या फावटी सरकारान आसतलो काय ना तो मंत्री आसतलो काय ना ते यूथ ओन्ली वील डिसायड सो आय बिलीव द यूथ आय ट्रस्ट देम एंड वी हॅव टू सी दॅट वी हॅव टू वर्क फॉर देम 40 आमदार जो तर युथा खातीर काम करीत कित्याक यूथ तेंच्या खातीर काम करतले आतां इलेक्शनाक 6 म्हयने उरले यूथ तेंच्या खातीर काम करतले आनी आमी जो तर तेंच्या खातीर काम करीत जाल्यार इट वील बी अ गेम चेंजर म्हणजे गोंयांत जे आमी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणटा गोंयांत जे आमी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा बरे एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स म्हणटा थिंगासोर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं म्हणटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सीस आनी कितें वस्तू हे सगळे आमी तांकां दिवंक शकता बरोबर सर एक क्वेश्चन लास्ट घेवया एंड देन वील एंड अप मेलिसा आमच्या बरोबर आसा मेलिसा आस्क युअर क्वेश्चन My question to you is, since there are a lot of youth in Goa who are unemployed due to COVID, what is your suggestion to them at present? See, we have still not come out of COVID. And the first suggestion to all the youth is they have to get themselves vaccinated. Whoever are 18 and above,
Some of them are thinking that I will not get COVID or COVID will not touch me. COVID ansun two waves are almost getting over and I have not got COVID, so I will not get COVID. So first important thing is all the youth should come out and go in the vaccination centers and get themselves vaccinated. I just want to ask you whether you have got yourself vaccinated. That's great. Very good. That's great. That's great. Because vaccination is the key. Because tomorrow when you go to work in any industry, in the industrial estate or beyond, or when in any of the hotel industry, when it opens up, a 5-star hotel, whether it is Hilton, Taj or any other thing, they will ask you first whether you have vaccinated yourself. The minute you say no, if it is yes, then they'll tell you to produce that certificate. If it is yes, they will give you the job. Because right now all the jobs are shut. The jobs are shut because all the industry is shut because of COVID-19 second wave. It will open up. We have hope and we have faith on God that let us wait positively for the businesses to open. Definitely we will see the good old days coming back. चे बरे दीस आहले आदी आमचे ते परतून येतले आमकां पाशयेस काडून आमकां रावचे पडटले youth should take up whatever jobs they get right now but also get into right now means after COVID-19 and soon भायर सोदतना आमी जे businesses open जातले youth should not stay idle, they should go start working because a lot of people from outside the state of Goa will not come immediately. We will have shortage of staff, we will have shortage of people to work in different restaurants, different hotels, different industry. Definitely our Goan youth should go and start working there. And secondly, do some good courses. You know, it's like today if you go for a job in the hotel industry, they just go and take one certificate from one this thing and come over there and say, I am qualified. I want a job of chef, I want a job of a pastry chef, I want a job. But they don't know actually practical. And I want the youth to learn all these things, not only as a chef, but any other trade. If you learn your trade properly and if you do your proper research in that, if you can come out as a very good chef or a very good mechanic or a very good in engineering line or any other line, definitely you will be one of the best in your organization or you can start your own business. And my advice to the youth is whoever is capable, please start your own business. There are banks to support you, there are government schemes to support you, there are government aided banks to support you. There is Chief Minister Rozgar Yojana to support you. I am there to support you. Panchayats will support you. Like-minded people will support you. Definitely you can do something on your own. Once COVID-19 gets over, the youth of Goa should think what they want to do. Whoever were working, if they are capable to start their own business, they should start. And definitely you will start doing well within no time. It will take 1 year, 2 years, 3 years. But yes, you can do wonders by your own. If you have self-confidence, go ahead, do it. We are there with you. I have a question. How much important role will play the role in upcoming elections? Last time in by-election in Mapsa, you had given the ticket to Joshua D'Souza as he is a youth. But now in upcoming elections, any youth will be a MLA? Definitely, a lot of youths can come up to contest. Depends on the political party. Like our party, Bharatiya Janata Party, once upon a time had given me the ticket for Kalangut as a youth. Now they gave for Joshua D'Souza. They will definitely give more tickets to other places also. So you have to keep on working. It's that like all the time you need not do social work. You have to do your work also. Supposing you are working or you are a businessman, you have to continue doing your business plus social work side by side. Social work and political work.
political work for a political whether you are a member of Bharatiya Janata Party, whether you are a member of any other political organization, you have to continue your work. You have to continue doing your social work and politics, not only politics, and neglect your business. So all the youth should be involved in social work and political work also, so that this nation which is there, a great nation, a democratic nation, our nation, India, requires the youth guidance. Because we say that, our Prime Minister always says that, I always hear and also follow the youth, means what the youth have to say, what the youth are wanting the nation to do. All these things, as a leader, we have to understand, and we have to also see that whatever is they are thinking, whatever direction they want us to go, we have to definitely do that. And my request to you, or any other youth who wants to contest an election, first you have to be prepared to contest an election. First you have to have within yourself that, yes, I have reached to that stage where I can contest an election. So first is your business, or your wherever you are working, you cannot neglect that. That is your stomach. Your family you have to take care of. Secondly, social work. Third is politics. So give that time for social work. In a week, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. In the evening when you come back, you do your social work, you do your political work. And definitely youth have space in active politics. Youth have space in active politics. We have seen so many sarpanchas, we have seen so many panchayat members, councillors, everywhere as youth. So people have confidence in the youth. We have confidence in the youth. So people of Goa will definitely say that we will vote for the youth. So, but the youth have to be prepared. अशें न्हू की तुवें आयज तूं सोशल वर्क केलें आनी सोशल मिडियाचेर पोस्ट केलें, 3 म्हयन्यांनी तूं इलेक्शनाक बसोंक सोदता, तूं कांय नको. तशें जावंक जायना. तुवें शिकपाक जाय, कितें करतलो आपूण, कितें करूंक सोदता आपूण, लोकांक कितें जाय आनी आपूण कितें करतलो, हें तुवें जर तर तुजे मनान घातलें, तुजे मनान येयलें, आपूण हें करतलो म्हणून, आनी तुवें तितलो टायम दिलो त्या कामाक, जाल्यार म्हाका दिसता 100% यू विल बी सक्सेसफूल. हे खूब केन्ना कोण सर विचार करिना ह्या गोश्टीचेर की पयलीं आपल्याक स्वताक केपेबल करप त्या गोश्टी खातीर पॉलिटिक्सान येतलो जाल्यार फक्त आमी 1-2 दीस सोशल वर्क करतले आनी मागीर जर पॉलिटिक्सान येवंक सोदता जाल्यार ही गोश्ट अशी ना. मेक युअर सेल्फ केपेबल फर्स्ट. एंड जशें आमी मायकल सरा बरोबर आसा, ही इज लिडर ऑफ यूथ आमी म्हणटा, कारण ऑलवेज आउटस्पोकन. तुमी आपल्या पार्टीच्या अगेन्स्ट सुद्दां कितें चुकीचें घडटा तें दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न करता. सो आमच्या बरोबर आशिल्ले गोंय राज्याचे मंत्री सर मायकल लोबो, RDA मिनिस्टर आनी वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर. सर थँक्यू व्हेरी मच आमच्या वांगडा आयले, इतल्यो बऱ्यो गजाली केल्यो म्हणून. देव बरें करूं सर. थँक्यू. थँक्यू.